आता गोयचे सगळे मंत्रिमंडळ चल्ले दिल्ली एम्सान. सुत्रां सांगता ते प्रमाण मुख्यमंत्री पर्रीकारान आपल्या सगळ्या मंत्र्यांक 13 सप्टेंबराक दिल्ली एम्सान बसकेक आपयल्यात. हे बसकेन मुख्यमंत्र्या कडेन आशिल्ली खातीं बाकीच्या मंत्र्यांक दिवपाचेर चड करून चर्चा जातली. पुराय कॅबिनेटाची गोंयाभर आनी हॉस्पिटलांत बसका घेवपाची गोंयचे इतिहासांतली ही पयलीच खेप. 13 ऑक्टोबराक गोंयच्या सगळ्या मंत्र्यांक पर्रीकारान आपयल्यात दिल्ली. पर्रीकर कॅबिनेट मंत्र्यांबरोबर दिल्ली एम्सान बसका घेतलो. शेनवारा सकाळी बसका जातली म्हूण मंत्र्यांक रकाद पावयला. आपलो भार कमी करतलो म्हूण एम्सान वतना पर्रीकारान सांगिल्लें. मुख्यमंत्री पर्रीकरा कडेन सध्या 30 वयर खातीं आसात. 2-3 खातीं दवरून उरिल्लीं मंत्र्यांक दिवपाचो सध्या तरी प्लान. मुख्यमंत्र्या कडेन आशिल्ल्या 30 वयर खात्यांत अर्थ आनी गृह खातें चड म्हत्वाचें. त्या खात्यां खातीरूच ते मंत्रिमंडळ बसकेक चड म्हत्व. ते भायर खण, शिक्षण, उद्देग, रानां, सहकार, पर्यावरण, सिव्हील एव्हिएशन सारकेलीं म्हत्वाचीं खातीं मुख्यमंत्र्या कडेन आसात. मजगतीं आयतारा मायकलाक ताकतिकेन दिल्ली आपोवन व्हेलो. 2 दीस फाटीं कळंगूटचो बीजेपी आमदार उपसभापती मायकल लोबोन पर्रीकर आनी दोगांय खासदारांक जाहीर उजरायिल्ले. ताचेर मायकलाक ताकतिकेन दिल्ली आपयलो. एम्सान दनपारां तो पर्रीकराक वरभर मेळ्ळो. कितें जालें काय विचारल्यार मायकल म्हणटा फाल्यां सांगता. मायकलाक कसो तरी करून थंड करपाचो प्लान चल्ला. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार.